मोल्ले 70 पंचायतीत सरकाराचो रिझर्वेशनाचो तुगलकी कारभार एक्सपोज जाला। गावात ओबीसी मतदार सुद्धा ना आणि पंचायतीचो वार्ड 3 ओबीसी खातीर रिझर्व केला। सरकाराचो मनमानी कारभार चल्ला म्हणून लोक तिडकला। सध्या वार्ड 3त एकूय उमेदवार ना आणि अर्जय ना। लोकांक गावा भायलो उमेदवारय नाका। सरकाराचे तुगलकी कारभाराक लागून सध्या मोल्ल्या वार्ड 3 पंच नाशिल्लो वार्ड जाला। खासा रिपोर्ट। सध्या सगळेकडेन पंचायत इलेक्शनाचे वारे, मात मोल्ल्या पंचायतीच्या वार्ड 3त लोकांचेर सरकाराच्या अडाणीपणान वेगळीच परिस्थिती आयल्या। मोल्ल्या पंचायतीचो हो 3 नंबर वार्ड सरकारान ओबीसींक रिझर्व केला, मात ते गावात ओबीसी मतदार सुद्धा ना। गावच्या लोकांक भायल्यान ओबीसी उमेदवार इम्पोर्ट केल्लो नाका। तुमच्या या वार्ड नंबर 3 कोणीच फॉर्म भरना पंचायत इलेक्शन कितें लागून? म्हणजे ओबीसी एक वोटरच कोण ना आणि वोटिंग आसा पण त्यांचे ओबीसी हे ना ते रजिस्टर्ड ना। कितली ओबीसी घरां हांगा? 4-5 घरां ते म्हणून सावन कासार अशें लायता नांव। त्यांचे ओबीसी सर्टिफिकेट ना? ना ना ना। ओके, म्हणजे कोणी भरूंक ना? ना भरूंक ना। आणि कितली वोटिंग हा? 420 440 तर। आता तुमकां कितें सांगला जनरल वार्ड करतलो अशें कितें सांगला तुमकां? आमचे मनीस गेल्ले कितें सांगले तांकां? तांकां एप्लिकेशन तेंच्यानी दिला नाही पंचायत हितून पणजे वचून आमची जनरल वार्ड करा म्हणून। हय, अजून कितें रिप्लाय लागूंक ना, रिप्लाय मेळूंक ना। ह्या वेळार सरकारान एक आमच्या वार्ड नंबर 3चेर अन्याय केलो असं आमकां दिसून येता आणि डायरेक्ट तेंच्यांनी ओबीसी लेडीज वार्ड केल्लो आहा आणि ह्या 3 नंबर वार्डाक आमच्या कोणूच ओबीसी नसल्या कारणान आम्ही सगळे दोनूय वाड्यावरले घोडेमाळ वार्ड आणि कासार वाड्यावरले मतदार एकत्र रावन मिटींग घेतली की ह्या वार्डाक आम्ही कोणीच फॉर्म भरपाक जाय भरूं नये आणि भायल्या वार्डांतल्या मनशाक कोणाक हांगासर फॉर्म भरपाक दिवपाक जायना अशें आमी ठरलें। ओबीसीचो केल्लो आसा तो जनरल लेडीज करून दिवपाचो अशें आमी म्हणटा। सरकारान हो वार्ड जनरल कॅटेगरी बायलां खातीर कन्वर्ट करचो। जो मेरेन गावाक पंच मेळना तो मेरेन मोल्ल्या पंचायतीचो सरपंच नेमूक दिवचे ना म्हूण लोकांनी भुमिका घेतल्या। प्रकरण पंचायत डायरेक्टराच्या कचेरे मेरेन पावला। जर हे वार्ड लेडीज करिना तर आमी सरपंच पद रोखतले, आमी फुडें हें करपाक दिवचे ना। सरपंच पदाचें हें करपाक दिवचें ना तेन्ना सरकारान ह्या वार्डाचो बेगिनात बेगीन विचार करपाचो। आणि जो पर्यंत पंचायतीचो सीट येयले सुद्दां आमचे निवडून जाल्यार आमी सरपंच करपाक दिवचो ना। हो ह्या सीटाचो निकाल लागल्या शिवाय। तुम्ही डायरेक्टराक मेळ्ळे? पंचायत डायरेक्टर? पंचायत डायरेक्टर वचून मेळ्ळेले आसा आमी। इतले मजगती पंचायतीचे मतदान लागीं पावता तशें गांवागांवांनी उमेदवारांची खासगी सेवा जावंक लागल्यात। उतोर्डा एकल्याक बडयलो। About 9-20 आमी हांगा बसून आमगेले इलेक्शनाचे बेसे हे कोताले। ओके, इतले म्हळ्यार आमी सगळे बसून तितले म्हळ्यार तो तेगे ते कार घेवन येयला। कोण तो? एलेक्स पेरेर कार घेवन येयला आणि हिंगा बसून आहलो मुझे बसून आहलो गाबरी म्हणून आहलो तूं आपल्यागे भायले उडोवपा जाय आनी कोतलाचे फोंट मारला आणि म्हाका सगळो उडयलो काडा हांव पळो हांव जागो उठोल तांणे म्हणजे कोदेल मारले ताणें कोदेल मानाका मागीर हांवें मातशें डिफेन्स केनाका तेज्या हातान सोऱ्या ग्लास आहलो सोर पिजाचो ग्लास तो म्हणजे काना समतो हिंग मारले तेणें आनी मागीर हे कान बान हांवतालो ते रोगत बोगत हांवताले। मागीर आमी वचून कंप्लेन केले। मागीर उपरांत काडून तेका उठोवलो हेजी 10 जेता पट मारले तेणें आनी इत म्हणून तुमकां आपूण हे 2 दिसां भितर तुमकां काबार करतलो, तुमी आपल्यागे भायले उडयता पण तुमकां काबार करतलो म्हणजे अशें करून ते आमकां धमकी। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी सावियो डायस। मडगांव म्युनिसिपालिटीची सेक्युरिटी वेवस्था एक्सपोज। कॅशरा फाटल्यानच ग्रिल्स नाशिल्ले जनेल। सीसीटीव्ही कॅमेरा चलना, तो बंद पडून कितलो तेंपूच जालो। प्रुडंटान सेक्युरिटी सिस्टमीचेर म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसराक विचारल्यार तो म्हणटा सेक्युरिटीचो प्रस्न खंय जाग्यार पडटलो। तो मेरेन कॅशराचो कारभार देवाचेर पातयेवन। साश्टीत सध्या चोरांक अच्छे दिन, एकार एक घर फोडयो आनी हो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो कॅश कावंटर। हें ताच्या फाटल्यान उक्ते जनेल। ह्या जनेलांतल्यान कोणीय सहज भितर सरून कॅशीक हात मारूंक शकता। म्युनिसिपालिटीन सीसीटीव्ही कॅमेरा लायल्यात खरे पूण ते नांवा पुरतेच। बंद पडून कितलो तेंपूच जालो। जे कॅश कावंटर आहा फाटल्यान विंडो आसा तो ओपन आसा आनीक एक सांबाळप रिस्की अशें कित्याक कोणूच येवन एटॅक करपाक शकता कित्याक कलेक्शनूय जाता थिंगा भरपूर जाता कलेक्शन आनीक तेन्ना प्रॉपर अरेंजमेंट करून ते कॅश कावंटर मातशें सेक्युअर करचो म्युनिसिपालिटीन। इट इज अ रिस्क नॉट ओन्ली फॉर
cash collector. So also for the funds that are missing, for the safety of the funds that is collected, revenue that is collected. आमच्या सिटीजनान एक नोंद काढले की आमची म्युन्सिपालिटी भायर एक पॅसेज आहा आनी पॅसेजी तेकून विंडो तेकून आमचो कॅश कावंटर आहा. सो एक सेक्युरिटी जेन्ना कॅश कावंटर आमचो आसता न्ही तेन्ना सेक्युरिटी तेका जाय पडटा, कितें सेक्युरिटी ग्रील बिल कितें आसपा जाय पडटा. जर तर हें तर ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणूय ते जल्लांतल्या उडी मान येवन ते कॅशराचे कितें दांड मारून कितें अटॅक करून ते पयशे देखून घेवन वचपाक शकता. चीफ ऑफिसराक विचारल्यार तो म्हणटा सेक्युरिटीचो प्रश्न खंय तडीक लागतलो. This security is concern of council. You see, in past also I have experience from that Sagar Kavach. What is my security personals are doing there now, as well as my staff, how much they are alert on this and that. Whatever you are showing me now, this fake active video. It is alarming us, and I will take concern authority before me on Monday, and I will give necessary instruction to them. Immediately they should enclose that windows and everything, because a lot of at a tune of sometimes 15 to 20 lakhs rupees cases always being collected in our counter. There will be no safety if they are doing like carelessly and that haphazardly this work. So, but I will take care of this. CCTV is also not. CCTVs are not. CCTVs are already in our pipeline. This we are putting immediately on this. Yesterday only our chairperson is decided in our standing committee. We are appointing one IT person also. After the appointment of IT person, all CCTV, it's section wise as well as building around it, plus MPLD's CCTV which are already installed in our city areas are also revived immediately after consultation with council. मडगाव म्युन्सिपाल्टीच्या सेक्युरिटीचो प्रश्न सुट्टा तेन्ना सुट्टा. तो मेरेन तो कॅशर आनी ताचो कावंटर म्युन्सिपाल्टीचो देवाचेर पातयेवन कारभार. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गिव एक ब्रेक.